हे सूर्य गिरण अंदू वर्साचे निमाणे. हे गिरण काकणाकृती आशिल्ल्यान ताका चड महत्व. काकणाकृती म्हळ्यार सूर्याची कडा दिसता जाका रिंग ऑफ फायर म्हणटात. गोयचे असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी ग्रुपान वेगवेगळ्या सुवातींनी हे सूर्यगिरण लोकांक पळोवंक मेळचे म्हणून व्यवस्था केल्ली. लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. म्हजें नांव सतीश नायक आनी आमी पणजे पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीची संस्थे थंयच्यान आमी आज मँगलोर आयिल्ले आसात. आज पुराय भारतात दक्षिण भागात साऊथ इंडियान एक्लिप्स म्हणजे गिराण एन्युलर सोलार एक्लिप्स दिसपाचें आसा. 8 सुरू जालें तें आनी 11 पर्यंत चालू आसतलें. हांगा मँगलोरान ते सगळ्यान मॅक्झिमम दिसतलें. सगळ्यान गोंयांक लागीं आमकां मँगलोर आसा. सो आमी मुद्दम हो पंगड घेवन फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीचो ग्रूप घेवन आमी गोंयांतल्यान मँगलोर आयिल्ले आसात. आनी हांगा सेंट एलोशियस कॉलेज हांचे बरोबर फिजिक्स डिपार्टमेंटा बरोबर आमी टायअप करून हांगा ऑब्झर्वेशन सुरू केल्लें आसा. सारकें 8 जावन 3 मिनटांनी आमकां एक्लिप्स चालू जालें तें दिसलें आनी आतां ते 9:30 पर्यंत मॅक्झिमम जातलें आनी 11 पर्यंत काबार जातलें. ही एक इतली सुंदर एक फेनोमेना आसा जी म्हाका तरी दिसता की सगळ्यांनी पळोवपा जाय. आनी हांव अशी आशा करता की गोंयांत सुद्दां जे आशिल्ले गोंयांत अबावट 80% पेक्षा चड दिसता गिराण. सो गोंयकारांनी सुद्दां हें सकाळीं पळयलां आसतलें. माझे नाव अनमोल नायक. करंटली वी आर एट असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी गोवा चिंतावताच्या टेरेसाचेर टू सी द पब्लिक विविंग ऑफ द टोटल एन्युलर सोलर एक्लिप्स. So what we saw was like a partial solar eclipse which had a total coverage of 82%, and the eclipse started over here at 8 जावन 4 मिनटांनी सुरू जालें हांगा. The maximum coverage we got over here at 9:23. मेजर हांगा दिसलें कांय दिसलें 82 ना हांगा तितलें दिसचें ना. What we saw over here for a very long time, at least another 10-15 years, this is the major thing that we are going to see. हेच्या मागीर खूब टायम आसा आनी खंय पळोवपाक जाय जाल्यार भायर वचून पळोवपाचें. हॅलो, म्हजें नाव ऋषभ सौदागर. हांव AFA म्हापसाच्यान आसा. आज आमी हांगा सांखळे आयला आसा. AFA म्हणजे एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी. आमी गेली 30 वर्सां हांगा गोंयांत आमी एस्ट्रॉनॉमीचे खूब उज्वल प्रकारे हें करता. आनी आज आमी हांगा सुर्याचें ग्रहण पळोवपाक आयिल्ले आसा. सो सुर्याच्या ग्रहणान कशें जाता, सनाचेर मून ओवरलॅप जाता आनी हातून ते टेलिस्कोपान पळोवपाक खूब बरी अशी वस्तू कशी तुमकां दिसता. आनी तो एक्चुअली तुमकां कळचें ना, बट सन क्रेसेंट मून कसो दिसतलो एंड इट इज अ व्हेरी ब्युटिफूल थिंग टू सी. सो आज आमकां हांगा सांखळेन खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी आमी खूब हॅपी आसा की आज आमकां सांखळेन हांगा येवन प्रोग्राम करपाक मेळ्ळें. And eclipse started. The first contact was at around 8:04. Many people, students and elderly people visited this place. And the maximum of annular eclipse from Goa was visible at 9:24, wherein 88% of the sun was covered by moon. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.